सर्वांक नमस्कार. हांव रमेश नायक, हुबळी GSB समाज प्रेसिडेंट. 550 वर्षाच्या फंक्शनाक म्हाका एक PRO म्हणून एक डेसिग्नेशन दिवंक न्हू, एक काम करचे एक जबाबदारी आशीर्वाद रूपान दिल्लो आसा. तशीच आतां फंक्शन नोव्हेंबर 27 ರಿಂದ डिसेंबर 7ನೇ तारीख पर्यंत हांगा पर्तगाळींत व्हड प्रमाणार इकर दिवस फंक्शन चलचे आसा. तशींच आमगेले एक मालगड स्वाम्याल विद्याधिराज स्वाम्याल उडगास काडून तांणी आमगेले कितलो मठ आसाची गांवांतू आमगेले समाजाचे मठ आशिल्ले अभिवृद्धी करंगे न्हू, ताचे हॉल बील म्हळ्यार सभागृह करंगे न्हू, अभिवृद्धी मस्त केलो आसा. तशींच सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून न्हू, एज्युकेशनांत जावं योगांत जावं ग्रीनरी बद्दल इनिशिएट घेवंक न्हू, मस्त आमगेले समाजाची इळगे तांणी कर न्हू. आमगेलेची संस्काराचे सिंबल म्हळ्यार आलद मर तुमकां गोत आसा वटवृक्ष ते कशी पाळ तुका येवंक आनी वता तशी तितले व्हड साम्राज्य करंग्यान अभिवृद्धी केल्लो आसा. तशींच आमगेले मुखार संस्थानाक आमकां विद्याधीश स्वाम्याले आशिर्वाद करंगे न्हू. तांगेल बी एक विजन म्हळ्यार मुखार वयलो आनीक 25 वर्साक आनी कसल करचे आतां तांगेल प्लॅनिंग. आतां हे फंक्शनाक तांणी 2-2.5 वर्ष दवरून असल प्लॅनिंग करत आसा की म्हळ्यार आतां तुमी अजब जाताल तुमकां पर्तगाळी मठ पळयल्यार कितलो अभिवृद्धी जाले. आतां पयलीं तांगेल देवाल रामदेवाल पूज करता जाल्यार एक 50 लोकांक पळयल्यार आनी थोड्या लोकांक अडचण जातशिल्ली. आतां 750 लोकांक बसून एकपट पळोवप तशी रामदेवालय सभागृह तशींच आमगेले रामदेवालय देवस्थानाचे परिसर कंप्लीट अभिवृद्धी करून आनीक 200 वर्सां कितें पोरनिशा दिसना तितलें हायटेक करून न्हू चंदायेन हें जाता आसा. आनी तशींच आतां फंक्शनाक दिवसा एक 15 ते 20 हजार लोक येवचे आसाची. तशींच हे फंक्शनां इकर दिवसाकची स्वाम्यान तुमकां सांगिल्लें आसा तुमगेल शाखे येवंक न्हू 11 दिवस तुमी ह्या फंक्शनान तूं एटेंड जावका म्हणून. आनी बरोबरीची स्टालवर्ड्स आनी सिंगर्साक आनी आपोवन हाडूंक न्हू हांगा रात्रीचे फंक्शन जातले. सभाक हांकां रिकग्नायज करचे तशी तांकां हे बी करतले स्वामी. कन्स्ट्रक्शनाक जेवण अभिवृद्धीक कोण कोण सहकार दिल्लो फंक्शनाक कोण कोण जबाबदारी घेतली तांकां ओट्टू पुरस्कार दिवचे आसा स्वाम्यान. ते ओट्टू फंक्शन जातलें. तशींच आमगेले हे स्वाम्याल बीच फंक्शना वळ्यार 3 दिवस योगा कार्यक्रम हेल्था बद्दल एक इनिशिएट घेवंक हेल्थ चेकअप कॅम्प ब्लड डोनेशन कॅम्प ग्रीन इनिशिएट म्हणून टोटल हातूं प्लांट ट्रीज आनी रोवचे कार्यक्रम आसा. तशींच लास्ट डे हांगा ओट्टू 11 दिवसाचे प्रोग्रामाचे सुमार लोकांना बॉटल उडयल्ले ओट्टू राडी उडता त्याची स्वच्छता अभियान म्हणून लास्ट 8ನೇ तारखेक प्रोग्राम दवरून घेतला. ताका बी सहभागी जावन उठला कारण वॉलंटियर्सान ते ओट्टू ग्रीन इनिशिएटिव्ह प्लस स्वच्छता अभियान पर्तगाळी स्वच्छता अभियान म्हणून करून ओट्टू लोकांना स्वाम्यान कसल एक प्लॅनिंग केल्लो आसा ताका आमी ओट्टू लोकांना सहकार दिवन एक मतान आमगेलेची खंयचेय इगो असल्यार बगलीन दवरून न्हू आमी एक आमगेले स्वामी आमगेले मठ आमगेलेची फंक्शन म्हणून कर चंदायेन हे कार्यक्रम जावं तशी ओटलाकांक सहकार दिवका. आनी मस्त आमी प्लॅनिंग केल्लो आसा जेवणा बद्दल जावं कार पार्किंगा बद्दल जावं आनी कसलेची अडचणी येना तशी सगट विचारान त्या सेक्शनाक विंगड वॉलंटियर्स हेडांक कर जबाबदार दिल्लो आसा. ताजे बद्दल 2-3 मिटींग बी जाल्लो आसा. अंकोलांतू स्वाम्या मुखार बी 1.5 म्हयन्या मागची मिटींग जाल्लो आसा. स्वाम्यान बी आमकां गायड केल्लो आसा. तशी ओट्टू हांगा चंद रितीन प्रोग्राम जातलो. आनी हे हाका तुमी सगट लोकांना ओट्टू लोकांनी येवन आमगेले प्रोग्राम म्हणून 11 दिवस भागी जावका म्हणून स्वाम्यान बी तुमकां इन्विटेशन दिल्लो आसा. घरघराक तुमगेले एड्रेस कलेक्ट करून न्हू तुमकां इन्विटेशन बी गेल्लो आसा. तशींच आमगेले हे फंक्शन बी चंदायेन आमी करून न्हू स्वाम्यांक एक आनंदमय वातावरणांत आमी ओट्टू लोक स्वाम्याला अनुग्रहाक पात्र जावे म्हणून सांगून घेवन मागीर 1-2 उतरां समाप्त करता.